नमस्कार. पयर सोमारा आम्ही चेरडा पाळण्या घालनो चेरडो चंद कोण पाळण्या निद्दलेस चेरडा एक पाळण्या घालिसताक ताका आराम जाता. ये कान विंडोचें भांगर घालचें म्हणून ताका जोर आयास जाता. ताका तर मागीर हे चेरडा पाळण्या घालचें ती रीती वयरी सकयल पळय करतना ताका जोरची आंगार दूख जावची. कडेर हे पाळण्या घालसताक आरामेर चेरडो लाय कोण हात अशी वयर कोण ते न्हिदोचें म्हळ्यार ताका एक सौक्यार तें न्हिदलें म्हणून. हे एक चेरडा पाळण्या घाली म्हणटना ते घरकडच्यो आनंदू विंगडू सक्कड आयिल्ल्यान पुराय कापी सांजी जाल्यार लाय कोण फळारू फोव कालोच्या सेक गोड फोव गोड्डान एक फोव काडलो न्हू आनी ताजे जोट मागीर नमुने खाण करून कापी करून दिताची. बारसू जाल्यार दनपारां पाळण्या घालून जेवण पड कशीं तांकां. मागीर प्रिती जनांक पुराय फोवाचें आनी उंड्याचें चार पांपांचें पॅकेट करून घरां पेटोवन दिवचें आसा. फुडें जनांत हांव सांगलें म्हळें प्रिती म्हळ्यार तांकां तितली प्रिती जना वयर प्रिती आनी एक मोग तांगेल घरांत खुशी विंगडा वांटूची खूश तांकां. तांणी तशी पुरा जनाल खुशींत भाग जाता आशिल्लेंची तशी पुरा जनान पेटोवन दिवचें. उंडो हो आज उंड आयलो गो तांगेल घरकडचें नांव कसलें चेरडाल नांव तें पळय तेन्ना उमेदी तांकां ते फुडें जनांक विंगड कसलें आतां आमगेल्या म्हणचे हांगा दूरदर्शनांनी ना आशिल्लें पळय तांकां हीच गमत. तांगेल घरकड कसन जालें हांगेल कसलें घरकड जालें तांतू भितर हांणी वांटू घेवचें. हाते पाळण्या घालची म्हणटना आमी पाळ्ळें म्हणटना आमगेलें एक येदूर येता. फुडेंचें आमी सांगलां तुमकां घर म्हळ्यार तें आड्ड्या घर हळोळणी चौकमाल्या घर. तेन्ना पाळ्ळ्या कूड म्हणून एक विंगड आसता. म्हळ्यार तें पाळ्ळ्या कूड म्हळ्यार कशें म्हळ्यार माडा घर आड्ड्या घर म्हणटना थंय दुखून ती पाळ्ळ्या सरपळ तोग्गो हाडून ते पाळणे बांदून ताका तट्टी बांदूचें आसा पाळ्ळ्याक. आनी तसल पाळ्ळ्या जोय काडटना पाळ्ळ्या जोय लायक वता. आत्त पुरे पळय काल कितका तसल पुरे पाळणी घालूं ते जाग ना म्हूण स्टँडा पाळणी दवरताची. जाल्यार स्टँडा पाळ्ळ्या जोई चेरडा मस्त हीत जायना ಸ್ವಲ್ಪ जोर जोर जोईंग काडल्या चेरडान बुडकनी पडची विलावारी. तशी फुडें पाळणी तशी न्हय ते बारी लायक जोईंग काडूं जाता. ताका नेट्ट घालूंक न्ही म्हणून म्हळ्यार रात्रीचे चेरडा जळार चापता एक मूस मुयो असल कसले येता म्हणून एक नेट्ट घालूं आशिल्लें. तें नेट्ट घालका जाल्यार त्या पाळण्या एक तट्टी बांदूका. तट्टीक पुराय सुत्तू ताका आणी मारूं आणी मारून ताका तें नेट्ट फुडें तें पुराय फुडें आंगडी चेरडो जाली म्हूण एक आंगडी गेल्यार ते चेरडा जावं का तसलें पाळ्ळ्या जावं का तसलें वस्तू पुराय त्या आंगडी मेळटशिलें. हांतोळचें तागेलें हांतोळकी ताका उश्शिकी नेट्टकी तांणी उडगास करताची. मागीर पाळ्ळ्या नेट्ट जाय नवें पाळ्ळ्या हें जाय नवें तें जाय नवें म्हणून पुरे तांणी उडगास करता आशिल्लींची. ते तट्टी बंदूच कशें गोतस्वे पक्कनी ते नळ्या माडा दुखून एक कोयर पडटा धूळ पडटा चेरड्या दोळ्या पडटा म्हणून. आनी त्या नेट्टा हाका तट्टीक बरी सनाची बोंबिशे परे लांबयता आशिल्लींची. कीर मोर फ्रुट्स जेवो एक चंद केणे बॉल जेवो किळकिळ जेवो अशी पुराय साद्य आशिल्ली मनशां रुप्या सन्न करून बांदिता आशिल्लींची. एक ಸ್ವಲ್ಪ जन रुखाचे जेवो स्टिलाचे जेवो ते बांदिता ताका. ते कसं म्हळ्यार चेरडो जाग जाता पाळण्यांतू सीदा वयर पळयतना तक ते पुरे पळयतना खुशी जाता. चेरडान कसलें पळोवका नवें आनी कसलें म्हळ्यार त्या पांयाक आमी ताका वाळ घालताची. वाळ घालतना ते उठयता पांय मारूं पांय मारतना ते वाळ्या शब्द अशें ते पाळ्याक तट्टी लांबयलेले बॉम्ब्या शब्द किळकिळ्या शब्द आयकतना ते चेरडाकय खूश जाता. आनी कशें म्हळ्यार हे चेरडाक आमी निदान बाळां ती एक 2 म्हयने नंतर मागीर तिगेले कामां वता म्हणटना ती वासरींक ज्यो वाचताची पक्कन मालगड मनशां हो वय गो वाळ्या शब्द आयकता चेरडो उठयल कितकी म्हणून ते मालगड मनशाकी चेरडाल आवसकी येता. हा चेरडो उठयलें म्हणून चेरडा धरून चेरडाक तेगेलें पिवच्या दिवचें न्ही करचें आसा. 3 म्हयने ताईं चेरडोवांक आवसुलें दूद. मागीर एक 3 म्हयने नंतर चिके गट्टी आहार तांकां जावंक जाता. म्हळ्यार तांगेले ते खेळो तांगेले ते हात पांय मारचे चिके लूट न्ही जातना चिक्के तांकां गट्टी आहार दिवंक जाता. तेन्ना
एक बोळो म्हण करता आशिल्लींची बोळा गुळी म्हणून बोळा गुळी म्हळ्यार त्या मागीर घरकडे करचें तें खंय भायर दुखून हाडचें न्ही गोव न्ही नांगचें समा सम घालून एक 7-8 गंटे तिंबोवका तें तिंबोवन जातरी मागीर रगड्यान तूं पोळी पळय रगडो आशिल्लो पळय रगड्या वांटोवचें आतां पळय मिक्सीन तूं आतां वाट्टिताची त्याने रगड्या लायकून वाट्टून ते मागीर एक व्हडली तोप्पान तूं ताका छांग एक फुटी आंगठी बांदून तें गोवनांचें गाळून दवरच्यो सम 4-5 उद्दा काण गाळून दवरून जातरी एक दिवस तशीं दवरचें आज सांजे वाटल्यार तशीं दवर न्हू पाय सकाळीं ताज्यो नित्तोळ काडका म्हळ्यार वयर ताज्यो नित्तोळ रावता उद्दाक ते काण जातरी वरल्यान पीठ व्हरता पळय दाट पीठ व्हरता ताका मिट्टा हरळो म्हळ्यार चेरडा ते जावका जाता 1-2 मिट्टा हरळो एक गोड्डा कुडको घालून एक दवल्यान तें पीठ समची भरसून घेवचें भरसून घेवन जातरी चंद चंद हातान बोळा गोळी करची सनी सनी बोळा गोळी करून ताका एक बोट्टांची एक गुर्त करच्यो म्हळ्यार पळय आतां आमी उंडी करता कशी करताची उंडी विंडिताची मागीर हाता बोटान एक ताका एक वोट्टसो म्हळ्यार एक गुर्तसो करता पळय तशींची बोळा गोळी सान्नी ताका हे सान बोटांनी गुर्त करून दवरची आनी एक फुट पोळेरां भितर ते पुडव्या आंगठी घालची हे पुरे बोळा गोळी दवरून वत्ता दवरचें जाल्यार त्या चेरडान खावची न्हू वस्तू मालगड्यांक भारी ताजे पळय विचारू सुण्याल दृश्टी पडत गो माजराल दृश्टी पडत गो कायलो खावन वचत म्हणून त्याची एक वयली जाग्यार एक ते टेबल जेवो एक बेंच जेव दवरून ताजे वयर हें दवरून आपासत दवी पुडव्या आंगठी घालची इत्या म्हळ्यार धुळेनी पडूं नजे नवे म्हणून अशी एक 2-3 वत सुकयतना ते सम ताका हेर पडटा म्हळ्यार सुकली ते म्हण अर्थ जाता बोळा गोळी मागीर ते करड्यांक काण दवरची चेरडो आमकां पळोवचें आमकां कळटा पळयतना चेरडा पळयतना ह्या चेरडा एक 2 गुळी घाल्यार पावता म्हणून चेरडान दनपारा सुरवेक एक 3-4 म्हयन्यांक तो दनपार मात्र एक दिवची म्हळ्यार रात्री पक्कन जिर्ना नातल्यार म्हणून दनपार मात्र ताका एक्सरसायज आनी करता दनपारांनी मस्त खेळटा न्ही न्हू तें म्हणून त्या खातीर चेरडान उठाची टायम कळटा ताजी 10 मिनट फुडेंची एक 2 गुळी मालगड आसल्यार उडगास करताची वेगो चेरडान उठा टायम जालें बोळा गोळी तिंबत घाल्या म्हणून तांकां तेन्ना तेंची उडगासू आत्तां जनांक उडगासू विंगडूची आतां हें येता तें येता तो आतां तें वॉट्सॅप पळक हें पळक म्हणून फुडें जनान तूं तांतू आशिल्ले निमित्ते उगो चेरड उठयता म्हणून वय म्हणून वग्गी ते बोळा गोळी आनी गुलगुल्या उदकां तिंबत घालची तिंबत घालून जातरी मागीर एक हें कसं तुगेलें दूद घेवन ताका बोळा उर्वळी म्हूण एक आसा ती तुमी पळयल्या वे काशा उर्वळी पळया हांगास ही बोळा उर्वळी असल उर्वळी भितर लायकून सुरवे दूद घालचें मागीर तें आमी बोळा गुळी तिंबयलेले आसना वे ती हांतू भितर घालून लायकून अशें करून कुडोवचें कुडोवन तें लायक एक आमगेले चिकेची खावची तशी जोर घट्टी न्हय चेरडाले चमच्यान चेरडाल जिब्बेर घालता पळय पांयार निदान ताका चेरडा घालची तेन्ना ते चेरडो लायकून खाता आनी हातपाय मारता म्हळ्यार ताका बारीक खूश जाल्या म्हूण कळटा ते चेरडान खातना नुत बसल्यार पण तांकां हातपाय मारूं आसता न्ही पांयारी म्हळ्यार बारी लायक कसो म्हणून मिट्टी मारूं कशें केलें चेरडवान मागीर सुरवेक आमी कशी म्हळ्यार 3 म्हयने थंय चेरडाले आवसुलीन दूद चेरडा दिविल्ली निमित्ते आमी आवसुली पळवणीक चिके पळोवंक जाता तांकां तेन्ना 3 म्हयने भितर तांकां आमी नमुनेची विरशी करून दिवचें आसा फुडें जेन्ना ज्ञान पळया तांणी खंय विंगड तांकां मस्त विद्य ना म्हूण म्हणटा आशिल्लीं जाल्यार तांगेलें तें ज्ञान आनी तांणी मालगड्याले दुखून शिकिल्ले अनुभव आनी तांगे स्वंत अनुभवान तांकां मस्त ज्ञान आशिल्लें तांणी कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार आतां फुडें पुराय घर हितल सादारण पुराय कडेन आसा न्हय नातल्यार लागीं लागसार तांणी हांव सांगिल्लें म्हणके शेजार बारी मेळ नासता आशिल्लीं पळय वय गो विरशी करून दिला हांवें बाळान तीक म्हळ्यार आमगे ते दडमोगराची तीर आसा आमगे ते पॅरा तीर आसा म्हळ्यार असल पळय तरणी
पेरा तिरी आनी हाजी दिब्रांकोरो आनी ते दडमगरे तिरी मस्त नमुन्याचे ಹೊಡತಾಯಿ किळ्याचे तिरी आनी कसले दाळिंब्या तिरी पुरा जनालगर कಡೆ पुराय नमुन्याचे आसतशिले ते पुरे तिरी ಒಟ್ಟು करचे आनी ताका एक दिवस एक नमुन्याचे एक दिवस दडमगर जाले एक दिवस ताई केळो अशी दिसा एक नमुन्याचे विरशी करचे ताजे ಒಟ್ಟು वो मिरया कणनी घालून ते लायकोन वाट्टूचे आनी ताका एक आमसाणीक वट्टंबे सोल म्हण घालचे आस आमसाणीक ते घालून खतखत काडच्यो आनी ताका एक लोशणें फण्ण घालचें लोशणें फण्ण घालून दिवन जातरी हुनांची हें नांव नेतन बाळान तिना हें पिवन न्हिदल्यारी तिका एक लायक न्हीद पडटशिली आनी कसली म्हळ्यार चिरडा दूद दिवची न्हय तें दूद प्यूर दूद ते चिरडाक शुद्ध दूद आरोग्य बरीत दूद ताका पोट भरची तितलें मेळटा तशिलें आनी कसलें म्हळ्यार रात्री ते बाळान ती न्हिदतना एक रांदो म्हूण दिवचें आशिल्लें तें भारी लायकात म्हाका आटयल्यार रास जाता म्हळ्यार आतां मोल्ला पुराय मेळटा जाल्यार ते आमगेल मामूमान ते मोगान दितना ते प्रितीन दितना भारी लायक जाता आशिल्लें तें रांद म्हळ्यार गोडशें तिखशें आमशें मिरचें पुराय लायक ल्हायशें आनी ताका लायक तूप घालची पळया तें तूप घालतना तें रांद लायक जाता हलवोसो सादारण एक हलवोसो जेवचें आशिल्लें तें एक चमचे रात्री न्हिदतना दिवचें आनी ताजे वयर हुन दूद दिवचें लायक न्हीद पडटा आशिल्ली बाळान तिका आनी लायक पोट्टाकय भारी तंपू जाता आशिल्लें आतां चेडूवांक पुरे कसले म्हळ्यार तेत बोळ मागीर 3 महिने नंतर बोळ दिवचे आसा पळय तांकां बोळ दितना तांकां पुरक आहार मेळटा आतां ते बोळ दितना आनी तांकां ते बोळ खावयतना तांणी खूश पावन ते पाळल्यांत न्हिदोन हातपाय मारतना पुराय चंद चंद पद म्हणटा आशिल्लींची तें आतां आयकुया आमी जाल्यार आतां आमी ब्रेक एक घेवया विचार ಗೊತ್ತಸು ಪುರೋ ಏಕೆ ऐकतना हांव सांगतना तुमकां उडगा सेवना सुकय पुरो एक तुमकां कसलो विचार निंबू कामून दिसुकय पुरो तुम्ही हे एक नंबर तुमकां तो घेतर आसा त्या नंबरार तुमी फोन करून तुमी मेगेले उलोव येता तुम्ही तुमगेले विचार सांगू येता इता म्हळ्यार हांवय मेगेले मालगड्यान म्हाका कसो केलेले ते आलोचन करून हांव उलयता आसा तुमकांय तुमगेले मालगड मनशान कोरनासू पुरो एक तुमी आयकुनासू पुरो आमकांय गोत ना तिले ಸ್ವಲ್ಪ विचार आसल्यार तुमी दय करून फोन करून उरलो का तुमगेले विचार सांगू का म्हण हांव तुमगेले एक रिक्वेस्ट करता आनी हांव सांगली पळया ते पाळल्यांत ते बोळनी खतना पांयांनी मारूंक हातपाय मारचे आसा तेन्ना पाळल्यांक घालतना तांकां भारी खूश जेवचे आसा पाळल्या पांय मारच्यो हात मारच्यो म्हणून तेन्ना तांगेले आमी पांयार घालून तांकां बोळ खावचे पळय खतना तांकां भारी खूश जेवचे आसा तेन्ना तांकां ता तिंगण आमगेल बाबा सान एक अंगण ते रंगणे हल्लोनो बाबो तिंगण खेळद
तू भरी वैंगण, त्या वैंगणाच्या फोडीन बाप्पाक कोक्को लाईन, ता तिंगण आमगेल बाप्पा सान एक अंगण. अशी चेरडाक ते पद म्हणतना ते हात अशी हल्लयत, पण आमी तशी ते हल्लयता हगूर हगूर हगूर. तांकां तेन्ना कसले आमी करता की तशी करचे, तांकां एक अभ्यास. तेन्ना आमी कसं करताचे म्हळ्यार तांगेले पांयो, तांगेले पांयो आतां एक चेडवाले न्ही पोट्टा खावन जातरी हातपाय हल्लोवचे आसता तांगेले, म्हळ्यार जिरवणे वचुका म्हणून, जिरवणे वचुका म्हणून. आतां एक फोन कॉल आयला म्हूण दिसता, एक कोण म्हूण पळया. हॅलो हॅलो, कोण नमस्ते. नमस्कार सबित माई, हांव स्वर्ण म्हणो. सांग गो स्वर्णा, खंय दुखून? हांव कोड्याला लागून कास्ट स्ट्रीट लागून उलयता आसा. तुमगेल प्रोग्राम आयकता आसा, कितली खुशी जाता म्हळ्यार म्हाका तुमगेल वर्डिंग्स हे ते पुरो आयकून म्हगेल मोमाल एक पण कुडगो आसयलो त्या बाळंतिऱ्या विशयी. माव मन कसं केलं गुडगा असेल सांग स्वर्णा. तुम्ही पुरत म्हाका सांगली पडा त्या बाळंतिऱ्या वेळार कशी आमकां ते काळका कूड पुरो नाशिल्ले, आमी हॉस्पिटलांत तुची हे पुरो जालेले. बट ते पळय वाऱ्याचे तुमी म्हणली पळय ते वाऱ्या पूज करचे, ते पुरचे, ताका दूध गोड हे करचे, ते पुरो म्हगेल मोमान म्हगेल हातान करयला. म्हाका ते बद्दल दोळ बोर नायले आयकून. खंडित खंडित मोमाल उडगा आसयलो आमकां. वय 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 करेक्ट करेक्ट स्वर्णा तूं सांगली. ते म्हळ्यार हें एक हांणी केल्लेली युथ ऑफ GSB ना बद्दल न्हय बद्दल आमी ग्रॅटिट्यूड करगी. ते म्हळ्यार मालगड मनशान केलें पण केलव जाणांक गोतना, केलव जाणांक तुका कळलें निमित्ती तुका उडगा सेवनो आनी कसं करता आमगेल चेडवांक हे पर आमी कंटिन्यूशन कोरून वचयत. करेक्ट करेक्ट. म्हगेले मालगड पुताक तशीच गेरचे पळयता घाल न्हू प्रॉपळा वय 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 तशी केलेली पाळण्या घालची पुडी पळय. वय करेक्ट करेक्ट. ते दोल ते गेरशेन तू न्ही दयलेल म्हगेल मालगड ढाकली का तशी कर न्ही. बट वय 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 म्हळ्यार मागीर 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 येतना चिके चिके उणी जाता. वय 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 ते उणी जाता रसूचे जाल्यार पुसचेले. वय ते तेल पुसचे भाडा नाण आतां खंय आस बाण आतां आमकां टॅप नवा. वय 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 करेक्ट करेक्ट. आता बाण नाणी ते पर्यंत नात आता कसले ना. वय 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 वय. जायत स्वर्णा. ओके धन्यवाद धन्यवाद. तशी ऐक आणि कसले विचार ऐकत असता. ऑल द बेस्ट माय. आमकां बरा युथाक हे पुरो करता तूं बदा ग्रेट. धन्यवाद धन्यवाद तुमकां. ओके. तशी ते पळय स्वर्णान तांगेलो तिगेलो अभिप्राय सांगलो. तुमकां कितली की गोत्त आसा पुराबा, कितली की जण आयकताची मस्त जाणांक गोत्त आसा. तुमी विचार सांगेची हिता म्हळ्यार म्हाकाय मस्त विचार गोतना. त्या निमित्ती आमी तुमगेल विचार आयकतना आमकांय खुशी जाता. आतां आमी ते चेरडाक ता तिंगण म्हूण जालें. आतां हें सांगलें पळय आमी इणी सांगलें भाण म्हणून. हें एक विचार सांगूक आशिल्लो म्हाका. पळय फुडें कालांत आतां बाणांत जेवो कोणेय जेवो घरांत तापोवन निवील उदक एक माती बुडकुळ्यान घालून दवरचें शिंते. माती बुडकुळो ते तापोवन तांतू घालून दवरचे. मागीर तांतू दुखून असल गुलगुल्यान घालून दवरचे. प्रती जना लागीं अशी गुलगुलो ते गुलगुल्या उदक ते पित्तनाची ताका माती पुरंबळे भारी लाग जाता. पळया आत्ता मी बाटली उदक न्ही ते हाजी उदक म्हण पित्ताची आनी फ्रिजा उदक ते बरी आमकां सैत्य जेवचे. हांतू घालेले लाय तंपू जाता जाल्यार थंडी न्ही लागना. इथे म्हळ्यार बाळांत थंडी लागली म्हूण जाल्यार त्या मागीर चेरडाक मारक जाता. चेरडा सैत्य न्ही खाण की जायना अशी एक 6 म्हयने आमी भारी जागृत सुका पाप मागीर सादारण रेजिस्टन्स पवर येता. त्या खातीर ते बाळांतील आरैकी करचे. आत्ता जरा ते सांगल्यार तांणी फटी म्हूण लेखताची ते अशी न्हय तशी म्हण म्हणटाचे. जेवो जाल्यार आमी एक सांगचे आमगेली रिती
मागीर तांतांनी फॉलो करची तांकां सोडलां तें आमकां तें कसलें करूं साध्य ना. आनी चेडवांक पळया बुधवार आनी आयतारा एकंड जोरोन ते जिब्बे लावचें आशिल्लें. एकंडित जोरोन जिब्बे लावची म्हळ्यार हें पुरो आयुर्वेदीक औषधी. एकंड म्हळ्यार तें चिके कोडशें एक मुणशें आसता कोडसाणी तें एक साण आतां आमी गांद जारोचें न्ही साण आसता तशें सानी साण परत आंगडी मेळटा तें आवसूं दुद्दान ताका एकंड शिश करून जरोचें आनी तें एक चेमचे काणू जिब्बे सारोचें बुधवार आनी आयताराचें. चेरडान नाणोन न्हिदोवन जातरी सुरवे लावचें मागीर ताका चेरडाक पिवच्या दिवचे ज्यो बोड ज्यो दिवचें. चेरडू एक म्हयने तोंड हेंशें करता तेंय तें दिवचें म्हळ्यार चेरडाक सम भास येवका म्हणून. केलो जनांक तडसून तडसून उलोवचें केलो जनान चेचेच पेचेच म्हणटा पळय म्हळ्यार समज ताका सांगिल्लें तें वर्ड्स र म्हणचें य म्हणचें ते पळय चिक्के कश्ट जाता चेडवांक आनी तो र म्हणचे सुरवे बारीक कश्ट य य य म्हणचें ताणें जाल्यार चेचेच पेचेच उलोवचें आनी स्फुट उलोवचें केलो जन हें करताची. हो आतां आनी कॉल इंकी म्हूण दिसता म्हाका. हॅलो हॅलो कोण उलयता? हांव अंकिता. अंकिता खंय गो बेंगळूर दुखून गो? वय अंकित म्हळ्यार कोण? ही पळयत की ना की म्हळ्यार मेगेल नातीची बेंगळुरा दुखून उलयता आसा. अंकिता सांग म्हाका तूं त्या पद सांगतना तूं म्हाका सांग आसतना एक पद सांगिल्लें उडगासा येतला. खंयचें मो तें? त्या पळय पाम नंदन दाढा रे पया खेळू गेल बाबा आमगेल घरा अपया. उडगासा येईल तुका न्ही गो? तू म्हाका सांगता आशिल्लो केन्नाय. वय 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 तुका सांगता आशिल्ली तुगेल्या बाबा काही सांगला जाल्यार उडगासा येईल गो तुका अंकिता न्हय? जावेत आनी कसं उडगास येता अंकिता तुका? मस्त उडगास येता बट तू सांग. जायत गो अंकिता जायत येते ई जायत अंकिता ಧನ್ಯವಾದ. वय वय ಈ ಅಂಕಿತ ಮೇಲ್ ನಾತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದಕ್ಕೊಂತಿಕ್ಕ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಪೇಳ್ ಗೊಮ್ಮಣ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಂಕ ಪುರ್ಸತ್ ಸ್ಕಿ नांकी मक विषय ಗೊತ್ತಾ. हे अंकितान 3 महिने असताना आमगेले 2002 इसवींत आमगेले एक बस्ती वामन शणे मम्मान चंदन आरेक आमगेले चित्रीकरण जाला हे बाळगिताचे. तेन्ना ही अंकिता 3 महिन्या चेरडाक त्याल रबडचे पद हिका जावन आमगेले ते चित्रीकरण जाल्लेले बारी लायक जाल्लेले ते आतां ती दवरून पुरो आयकुचें आसा तशें तिका तें आयकून ते उडगास आयलो जेव खुशी जाली त्या पद मागीर हांव तुमकां म्हूण दाखयता. तशी हें जालें न्हय आतां आमी कशें पळय ते जिब्बेक आमी एकंड सारयताचे पळय एकंड सारयतना ते भास आनी क्लियर जाता म्हणून केलो जनान पटा 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 उलोवचें आसा उलोवचे भितर जवाब दिवचें आसा. तेन्ना सगळे जाणां म्हणूं आसा वय गो तुका खंयचे अंगडीचें एकंड सारयलें तुगेल्या अम्मान जिब्बेक म्हणून कुशाले काय म्हळ्यार तशी लायक भास येता म्हणून. आतां पळय जनांक तसो सांगल्यार मागीर ना बा तें पळय लावचें नज हें करूं नज तें करूं नज म्हणून त्या निमित्ती हें आमी सांगचिता म्हळ्यार हें पुरय चांग म्हणून फुडें जनांक आशिल्लें तांणी केल्लेलें तशींच जाल्ला म्हणून. तशी तें एकंड सारोचें मागीर आनी कशें जालें बा आतां ते कॉल की आज कॉलची के चड येतस की म्हणून. हॅलो हॅलो कोण उलयता? हॅलो 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 माई नमस्कार हांव राधिक म्हणो मैसूरातून. अयो एकली बेंगळूर राधिका मैसूरातून वय माया नमस्कार तुमगेला आयकून बारी खुश जाता सामका. यूथ ऑफ जे स्पेशल प्रोग्राम केन्नाय करता सुका येता वळी तू फुडें मस्त उपकार तांकां. सोमाराचे आयकले न्हय पयलीं सोमाराचे आयकले न्हय? वय वय आयकला फुल्ल तमें बारी खुश जाली म्हगेले सून बाळान जाल्ले तेच तुकून मस्त इन्फॉर्मेशन मेळटा आमकां. वय तुक कसले निमगू काय तुक कसले विषय जाय तुक कसले बत तसले सांग राधिका जाय जाल्यार. म्हाका न्ही तुमी सांगिल पुरो केला आमी ते वाऱ्याचे न्ही सांगिल पळय चेरडाक दिवचे आनी म्हाका विशय जाय आशिल्लो माया ह्या चेरडाक सुता वखद न्ही दिता पळय ते केन्ना केन्ना कसकसने म्हणून
चांगला रे आम खूप गरजेता कस कसन दिवचे त्या कशी म्हणाले वारा एक दिवस त्या दिवका म्हणताचे कसं ते चिन्ने गुळी म्हणे ना तू सांगते त्या नव्हे चिन्ने चिन्ने ते चिन्ने मात्र कसं म्हण गोत ना जले ते आत्ते तुगेले आयुर्वेदिक अंगडी जो ताज एक आमगेले ಕಾರ್ಚಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈರ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಗರ ಇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊನೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕಾರ್ಚಿಟ್ ಅಂತ एक ಅಂಗಡೆಸ್ ते पुतपूर भवणी तो पंडित म्हणता ते तंगेल अंगडी मिळचिते तुका कळवे जलतित्ते ओल्ड तुगेल आयुर्वेदिक अंगडी निम्गे राधिका तो मेळता वार एक दिवस दिवकती चिन्ने मात्र वार एक वय 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 तानी एक वार केदन दिवचे म्हणून असत नव्हतं वय ते वार एक दिवस आम एक दिवस एक सोमार जाल्यार सोमारा दिवचे एक ब्रस्तार जाल्यार ब्रस्ताराची म्हण तशी ते तक ते दिवस म्हण कसं ना एक दिवस तो केल्यार पण तशी तुम्ही करेत कळवे आणि कसले तुमगेल बाळांत एक परे तर निरांदे काही उपकरी त्या परत दित नव्हे वय त्या दित सती आणि थंडी जाता चेडू वांका थंडी दिवस पळा वय आता तुमगेल मैसूरात तो जोर थंडी वय 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 त्यांना तेंच गो जलतितले हून बाळांतीने ಏನ್ ಕೊರ್ಕ ಚೆರ್ಡಾಕೆ ಜಲ್ತಿತ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ದೋರ್ಚೆ ತೆಪಡೋಕ ಕಳ್ವೆ ಜೈತ್ ಮೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜೈ ರಾಧಿಕಾ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ तशी म्हळ्यार मेन चेडवां थंडी बाद जेवची आमी म्हळ्यार पाप ते येदच सन चेडवांक ते वखद दिवचे ते म्हणटा तांकां कश्ट जाता इंग्लीश वखद आनी घेवचे एक पक्कन एक ते शींक येता खांक येता म्हणून तशें त्या खातीर बाळांतिल्यांनी चेडवाल आमी जागृत कोरका म्हणून करचे कळ्ळें आनी मलगड्यान केले सांगिल्ले विशय आमी ते तशी फॉलो केले म्हळ्यार खंडीत ते लाय जाता आतां पळय चेडू आमी म्हणलें ते आतां एकंड जेरोचें आनी कसलकी म्हण म्हणटाना ते आमी न्हय म्हणाचे तांणी सांगिल्लें आमी आयकूं का आनी मुखावलें करता आतां गे इतलें जातना चेडू चिके धोलता लागता म्हळ्यार चिक्के आंगा बल येता आतां बोळांनी खावन जाता रे पांयार आमी ताका बसोवचें आसा पांयार बसयतना ते पांय ताका नेला दिवचे ते चेडवान आनी धोलचे 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 तांकां जोर आसता ते धोलयतना तांकां हांगा एक्सरसायज चड आनी चिक्के गळ्या बल येतर पळय तांकां धोलचे म्हळ्यार भारी लाय जाता तेन्ना कसं गोतस्वे ते धोल धोल धोलता म्हणून तेन्ना एक पद म्हणचें आसा तें पद म्हळ्यार तांकां आनीक एक खुशी धोलतन एक पद म्हणचें म्हण तें खुशी जावचें तेन्ना तांकां कसं म्हळ्यार ते नमुने पद आसा तेन्ना सांगूक धोल धोल धोलता म्हणून तेन्ना ते एक चेडवान धोलची पळयतना एक फुडें उडता तशें पुरे ते पाव नंदन म्हणटा अंकितान म्हळें पळय तें तशींची पांया पावलो ते धाडाचे तेन्ना पाव नंदन म्हणून म्हळें तांकां एक तांकां कळचें आनी कसलें म्हळ्यार हे आतां आमी चेडू म्हणून आमकां चिकेची आय आसता तावसूक धर्मपारीक म्हळ्यार घर बरी काम तुमकां सांगिल्लें नवें हात बरी पाय बरी फुडें जना काम काम म्हळ्यार तांणी ते कामांतूंची एक्सरसायज मेळटा आशिल्ली तांकां आतां आमकां कसं म्हळ्यार आमगेले एक्सरसायज करून आमी भायर विंगड जाग सोदूका ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು एक्सरसायज करचे तशी न्हय फुडें जनांत आतां हांव सांगलें पळया तुमकां पळय फुडें आतां आमी गॅसार रांदण कशी आमकां एक 3 गॅसाचे आमगेले स्टव आसता तशी फुडें आमकां पुरे घरांत घरा रांदणी आशिल्ली ते घरा रांदणींत मेन एक रांदणी अकड तकड वायल म्हणचे ताका कळ्ळें ते मेन रांदणीक आमी बोड्ड दवरून म्हळ्यार राकूड दवरनो तांतूय तेन्ना हे राकूड ते खंयचे बा करिमरा राकूड म्हण मेळचें आशिल्लें करिमरा राकडां सोंट म्हण ते मेन रांदणींत दवरचें अकड तकड वायल म्हणटना ते मेन रांदणीक सिता खतखत काडलो सिता खतखत काडून मागीर ते वायलार घालचें थंय ऑटोमॅटीक हे उज्जारी ते 2 वायलय जळटा फुडें जनालें ते एक आलोचन पळया म्हळ्यार तेंच मेन रांदप आशिल्लें ते करिमरीता उपयोग करचे म्हळ्यार ताका धुवोर उणें इंगड लाग जाता लायक उज्जू जळटा आनी दूदय तशींची हांव सांगलां कशी गायी म्हशी देवादेन फुडें अंतुजनांत आशिल्लीच तांगे लागीं तेन्ना
तांगेल ते दूद लायक लायक दूद दट दूद उद्दा वर्षना अशें दूद मेळटा तें दूद असलीच उर्वळी आमगेल काशा व्हडली उर्वळी आसताची त्या उर्वळींत भितर हुण करचें एरान नीर दवरून मेन रान्नणीर हुण जातरी ते वायलार घालचें वायलार घालतना कशें जाता म्हळ्यार थंय ताका साय म्हणटा ती हळदुवी हळदुवी साय मांडील पुरा ते मालगड मनशाल चंदाय ती कामाची आनी तांगेले एक ते तप अशें तांतू तांगेली प्रिती आतां आमकां मेन कसो म्हळ्यार आमच्या कामांत प्रिती ना आमकां अयो कोरका म्हळ्यार कतीर ओबोबी कोरनुचें तांकां तशें न्हय तांकां तेंची विंगड तांकां ना तांकां तेंचे एन्जॉयमेंट तें तांकां कामां करून तें एन्जॉय मागीर तांणी रेस्ट घेवचें तशी ती साय पुरे ओट्ट करून एक आयदन आंगान दवरची आयदन आंगान दवरून ताका रात्री मेणाय घालून हेर्दू सो तागंटुचें म्हळ्यार गोतस्वे पळय असल परे भरणी ताका खवलू म्हण सेक त्या परे रुक्का खवलू तुमकां पळोवन आसूं पुरोची ते खवल्यान ताग गंटुचे कसले पुढे पुराजनल वासरींतू एक मुल्ल्यांतू ताका खुंटू म्हण आसता आशिल्लें उडगासेवचें पुरो हांव सांगतना कोणाके उडगासेवचें पुरो ताका खुंटू म्हण एक आसता ताका खुंट्याक दोनी दोरी ते दोरीक आमी खवलो सिरकानो ताक लाडी बांदून खवल्याक अशी तांडूची अशी तांडितना ते लोणी तांतू कितली चंद जावन ताका लोण येता तेन्ना कामय जाल्लें ऑटोमॅटिकली आमकां एक्सरसायज जालें हात पांय एक्सरसायज जेवचे कशी फुडें उद्दां तांडूचें पुरे हाता एक्सरसायज कोणाकय एल्बो दुखी खंय आन्य गांठी दुखी आतां पुरो आयकुचें तेन्ना नाशिल्लें आतां ती दूख येयल्या ना असल पुरो एक्सरसायज वचून मागीर ते मसाजांत की आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटा पुरो आमकां हेंच करचे कडेन रे तुमकां त्या लावन अशी करी तशी करी म्हणून फुडें जेन्ना ऑटोमॅटिकली तांगेले कामांत एक्सरसायज मेळटा आशिल्लें तांकां देवा देन तसल दूख येना आशिल्ली कळसो आतां सांगली म्हणे तो आतां पळय आमी कळसो भाण म्हणे कळश्यान बांयची उद्दां तांडूचें बांयची उद्दां तांडूचें म्हळ्यार एक्सरसायज जालें तें तितली तांकां शक्ती देव दिता आशिल्लो देवान दिल्लो तांकां मागीर केलो जनांक सादेशीर जेन्ना तांणी पंप घालून तें बरें उद्दां आनी कोण पायपांनी हाडटा आशिल्लींची जाल्यार ते ताक गंटीतना न्ही पुरो ते एक्सरसायज जातना त्याच नायतांनी कसं चंद चंद पद म्हणटा आशिल्लींची तें तुमकां आयकूंक नवें आतां एक सान ब्रेक घेवया गंटीतना म्हणणं तुमकां पळय अशी अशी करतना ते एक्सरसायज आतां तेन्ना कसं सांगूचोय चारू बरो घंटाणी भरणींत भरली लोणी न्हंयत वता दोणी बाब आमगेल राणी म्हणून बाबाल खबर इथे आयली हांगा तें कसं गोतस्वे एक ताक गंटीतन वेळार ते चडते सकाळचे पळय ताक गंटूचे ते चेरडाक तेन्ना तेल लावन पुराय थंय सोडचें एक पडते चेरडो चिके होड जातरी ताका आमकी मामकी कोण की ताक गंटीत पळय खेळटा म्हूण तान्नी लेखताची हांग घेवन आमगेले फाटी मागशे रावचें फाटी मागशे रावतना आम अशी अशी करतना तांकांय तें एक नमूने एक्सरसायज हास्य आसतना
तेन्ना बाब आमगेल राणी म्हणून कसं एक ते बदमक ते मालगड्यान एक कशी ते तोंडान तांकां ते समजलें पद येत तशिलें म्हणून हा भारी खुश ते चेडवांक तेन्ना बाब आमगेल राणी म्हणून ते इतू लोणया मुद्दो केलो पटी ते आमी कृष्णान आनी करची फट्टिवे आतां हें सीन पळोवपाक जाल्यार आमकां कोणालेच गरकडेच अशी दाग गंटूचे ना हें सीन आमी कृष्णाल फिल्मांत की आतां डॅन्सांत की आतां पळय यशोदेल डॅन्सांत असल पळय सीन पळोवचें मेळटा आनी तांतू पळोवता आमी त्या खातीर ते चिल्ड्रन कडेन येवन मागीर तांतू लोणी खावचें हेंच न्हू कृष्णाल लोटी आमी कशी ते चेडू कृष्ण म्हण लागता की ते कृष्णाली लोटी पळय आमकां ते चेडू दाखयता तशें गे ते ताक गंटूचें जालें आतां एक्सरसायजय जालें ती गांवचूकय मेळ्ळें चेडवाकय जालें चल नवे कडेरी पळया काम करतची एक गांवसूक दण जेवची सहज नवे दण जातना म्हळ्यार धर्मपार म्हणटना एक दण जाता हातभर काम पोटभर जेवण फुडें जेवणाक जनांक तशींची हातभर काम पोटभर जेवण हें पुराय आमगेलें आरोग्य सांगिल्लेंची आतां जनान कसं म्हळ्यार पोटा भूक ना रुची कर्मा खावचें वय जाल्यार वय म्हण्यान तुमकां कळच्या पुरो फुडें जनाल्या म्हण कितें जेवण फुडें पुऱ्या वाटी भर शीत लायक ताका रांदय ते जेवता म्हळ्यार तितलें काम करता तितलें जेवण जावका तांकां आतां जना न्ही खंय कॅलोरीज खंय आनी कॅलोरीज कसकसन पुरे म्हणून आसा जाल्यार म्हाका लागना तें हांव म्हाका खूश आशिल्लें करचें ते कॅलोरीनी वेट करूं बच्या विंगड काम ना तिल्यांक तें करचें आमकां किचड विंगड काम आसा पळय सोडे आसो होडना तांगेल खूश तांणी करीत तेन्ना हे चेडवांक पूर जाता न्हय एक तोगो एक मांद्री घालून दनपार सर न्हिदोचें आसा चेडवा आनी आवसून आवसकी माव की कोण की वट्राची तांणी एक हात पाय सोडू आसता एक तेन्ना हे चेडू पक्कन जाग जाल्यार तेन्ना पाळण्यान दुखून तांकां तोग घालचें तोग घालतना ते चेडवान येवन आवसूल पोटार की माव माल पोटार पांयार येवन पडचें तांकां एक तेन्ना हांकां तेवा एक एक्सरसायज तेन्ना कसो करचें कसो तांणी पांयार घालची त्या चेडवांक वयरी सकल पळय आतां आमी हांगा पळय आसना आमगेले पार्कांत पळय सीसो म्हणटा पळय ते एक फळ अशी तशी वयरी सकल वचचें तशी ते चेडवांक पांयार घालून वयरी सकल वचचें चेडवा आवसूल पांया वावटे गेले चेडवाकय भारी खूश जाता जाल्यार तोंड न्हू तर राबना गेलें तेन्ना ताका एक पद आसता तांकां आम कुडगास ते आम्मान ते घालून आको मालो खंय गेल्लो उज्जाडूक उज्जित्याक चेडवाल पेजीक चेडू कितलीं 10-12 एक उणें कोण सुणें बाब नाही म्हणून ते अशें करून पांयार घालून हांतूळ आसल्यार अशी चेडा तो घालच्यो आपास वयर करचें चेडाक एक मने खुशी आवसूकय ते हातपाय आयल वावंट वता त्या हातपाय आयल वावंट पळय आतां जिम्मा वचून वयरी सकल सकी पुरो वावन पुरे करताच काय ते आमकां चेडाल निमित्ती मेळटा तशिल्लें न्ही हांव सांगिल्लें कशें म्हळ्यार वय फुडें जनान एक्सरसायज न्ही कर न्ही तांणी एक्सरसायज कर न्ही न्ही एक्सरसायज म्हूण कर न्ही एक्सरसायज तांकां ऑटोमॅटिकली जाता तशिल्लें आतां आमी फोर्सिबली एक्सरसायज करचें म्हळ्यार दुड्ड खर्चून करचें फुडें जनान दुड्ड खर्चूच न्ही दुड्ड कशी चंद करून ते वापरचें म्हळ्यार ते फुडें जनाल ते ताका म्हणचें फुडें जनाल बुद्दंत काय म्हणून इतलीं पळया तुमी फुडें जनान आतां खंयचीय एक फुडें जनाल पुरो व्हड गरण्य सादार म्हणटा फुडें आशिल्लें आतां तें कसन जालां ते घरण्य छिद्र 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 जावन आतां कसन जाता आमकां दोळ्यान दृश्टी देता फुडें पळय आमी नांव आयकल्यार आमगे घरण्यांचें नांव आशिल्लेंची जाल्यार आतां कसन जालां म्हळ्यार तांणी केल्लें तें आमी व्हरून घेवचें न्हय ताजी दुरुपयोग आमी कशी करीत म्हळ्यार आतां तसं कसं म्हणचें म्हणून म्हाका कळना तशें जालां जाल्यार दवरून घेतली दवरून घेताची जाल्यार एटलिस्ट आमी आयकून तांकां मालगड्याक आमी तें रेस्पेक्ट दिवन तांगेल चिके बुद्धीवाद आयकल्यार आमकां सांगा आतां गे असल एक्सरसायज तांकां मेळ्ळें तितलें मेळटना मागीर तांणी शिकेची घोड करून मुखार वचचें आनी
घोड करून मुखार वतना तेन्ना एक नमुन्यांचे पळय घोडो 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 झई झई घोडो म्हणून ताणें हेज्जी काण मुखार वचचें आसा. मुखार वतना तांकां बारीक खुशी म्हणून केल्या वचना आज्जो आजी घर कडेन आसता पळय तांणी कशें करचें खुर्चीर न्ही बसून झई झई गोड्या आतां पळय आवसून पळय पांयार निदान हें केलें म्हणटना चिके मानतारांक न्ही कश्ट जाता पळय तांणी पांयार तेन्ना चेडवान येवन बसत आजा 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 सुरवेक म्हण आजा म्हण तांकां एक खुशी आतां धरचें घोडो घोडो झई झई हई हई अशें पुरें तें करतना चेडवांकय फुडें भारी तें आनंद जाता आशिल्लो. एक एक तांकां आयकुका पडटा. आतां घरकडचें म्हणटना हांव मागीर तांकां दाखोवचें आसा पळय काक्क मामा येयलो कीर येयलो हे पुरे फुडें घरकडे येता आशिल्लीची कीर काळ्ळे हे म्हणून काक्क मामाल पद आसा आनी मस्त नमुने पद आसा कितली पुरे ते चेडवां सांगूक जाल्यार मालगड्यांक कळका न्हय त्या खातीर त्या मालगड मनशान आमी सांगिल्लें आयकुका म्हण आमी सांगचें. आतां मुखार ते मालगड मनश कशी ते चेडवांक होड करता आशिल्लीची आयकुया. आतां एक ब्रेक घेवया. चेडवांक धरलोच म्हळ्यार ते चेडवांकय खुशी होड्यांकय खुशी कित्याक म्हळ्यार तांकां एक पडे आमी सांगलें पळय हाता वाम तेन्ना चेडवां अशें घेवन धरलाचें तेन्ना धोल धोल धरलया पीठ वाटी मल्लया पिट्टां पडलल बरडो हासलें मगेन चेडू म्हणून म्हळ्यार ते कशें गोचो फुडें पळय पीठ बरडो पिठां पडचें आशिल्लो तेन्ना गाळचें आशिल्लें पीठ पुराय तें तांणी शिकिल्लेंची तें तांत हाडचें तांणी ते चेडा थंय न्हू पीठ घालच्या जो बसचें आशिल्लें तांतू बरड आसता तें तांणी हक्क समजावन हाडचें तांकां गेले संदर्भोचित आनी तांत हें कशें गोचो हांव म्हणलें म्हणके आनेकलीन म्हणका म्हणना आनेकलीन म्हणून म्हणके तीन म्हणका म्हणना नामांकीत नाही हे जनपद म्हळ्यार लोकवेद म्हळ्यार एकले तोंडार दुखून तोंडी साहित्य म्हणचेका आतां हांव म्हणून पळोवन तुमकां आनीक विंगड रितीर म्हणका म्हण तुमी म्हणयता ताका निबंधन ईच अशी म्हणका एज रागार म्हणका तशें कसलें ना दोल दोल दोल्लया पीठ वाटी मल्लया म्हळ्यार पुराय जनान पुरे पीठ वाटोचे रगड्यारी पीठ वाटी मल्लया पिट्टांत पडलो बरडू हासले मगेन चेडू वट्राशी कडेर ते चेरडाक आमी इनवॉल्व करची तांत भितर मागीर चेडू होड 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 जाता न्हय तेन्ना मागीर बसून तांचितल्या तांणी बसून अशी धरचें आसा तुमकां आतां हांव सांगतना तुमकां उडगा शिवच्याक पुरो कसली आमी उलयतना त्या चेरडांनी अशी बसून धरचें आसा तेन्ना धोल 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 धोल्लान धोल्लान वाडलें केक्की खावच्या लागलें केक्की जाल्ली गोड बाळाल मावाल घर होड म्हळ्यार तांतू भितर म्हळ्यार आमी होडपण हाडचें आतां धोल धोल धोलतना बाबूय म्हळ्यार ताका वाड येयली तेचे के होड जालें केक्की खावच्या लागलें केळें दिलें तें सोलून आनी खावचें आनी लागता मागीर बाळाल मावाल घर होड म्हळ्यार चेली चेडू जाल्यार एक
असो ध्यास नो पाप एक मावालगर चांग मेळका मावालगर हॉड मेळका म्हणून तांनी ते तांगेल उतरांत हाडचे आप सांगला न्हय कसला मी म्हणली की ते देव तथास्त करून दिता चांग मनान म्हणल्यारी म्हणून तशी ते मलगड मनशान तशी म्हणचे देवाल देन पुढे जनाक पुरे बारी चांग जाल्लेलें आसा अशी मागिरी चिके होड जाताय तांणी तांचेतल्या म्हणून मागिरी चेडवान धोल धोल बाप्पा धोल 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 तेन्ना धोल धोल धोल्लया आंब्या झाड हल्लया तांकां ते आंगणांत वतना थंय म्हणटा पळय हें झाड हलचें म्हणून आंब्या झाड हल्लया आंबे पडले बुडबुडू बाळान खेळ्ळें गुडगुडू पुराय आतां सांगलें न्हय रूख हें तें पुरे फुडें घरकड आशिल्लें तें तांकां चेडवांक घेवन तें मागीर तांकां सांगचें पुरे आंब्या झाड हल्लया न्ही हांव सांगचें कशी ते तांगेली सूत्रबद्ध त्रासबद्ध तांगेले अर्थ तांगेले बरें भारी खूश दिसता आत्तां आमी हें पुराय न्ही दवरून घेयनी म्हूण जाल्यार भारी कश्ट जाता साथ आसल्यार असल पुराय तुमी बरोवन घेयाची दवरून घेयाची मुखारची पिळगेक एटलिस्ट असल एक कोरून दवरल्यार पळय आयकतलें पूण एक खूश जायत काय ना न्हीदपणांतलें असल पुराय दवर न्हिदल्यार लायक न्हीद पडत एक मायेक सांगता आशिल्लें म्हणून पळया मागिरी हांव सांगलें पळय पुरो जनाल घरकडे चांग कसले की एक दीस म्हळ्यार तेन्ना फोक आलोचे कासूची फोक आलोच म्हळ्यार तितले चांग ते म्हण धोल धोल धोल्लया गोड्डा फोव काल्लया गोड्डांत पडलो मूसू खावची कशी घासू पळय ते गोड्डांत मूस पडचो ते मूस दावन ते चेडवान ते पुरे अशें म्हणटा गोड्डां पडलो मूसू खावची कशी घासू म्हणून भारी खूश दिसता सर हें पुरे चेल्ल्या चेडवा म्हणची नवे चेल्ली चेडवान चिक्के विंगड चेल्ली चेडू म्हळ्यार चिके तांकां हांव सांगलां न्हय वग्गी होडी करची पाप तांकां चेल्ली म्हळ्यार आनी तुवें होड जावन वग्गी एक मावाल घरकड वचका बामणाल घरकड वचका पाप फुडें जनाक एक तेंची एक चेली व्हड करून चंद घरण्या दिली म्हळ्यार तांगेलें एक काम म्हणजे चंद कोण चेली वय तशी रात आशिल्लींची चेल्ली चेडवांक एक विंगड पद आस पळया धोल धोल धोल्लया मोगरा वाल हल्लया मोगार म्हळ्यार बारी एक बारी पुरमळा फुलते मोगऱ्या वाल हल्लया मोगरात केल्ली चिक्कोळी बाळ्याल मातेंत म्हणली म्हळ्यार मोगाऱ्या केल्ली चिक्कोळी चिक्कोळी म्हळ्यार फाड्डी करचें फाड्डी आतां पळय घोरटी चिक्कोळी म्हणचे आमी घोरटी चिक्कोळी मोगाऱ्या चिक्कोळी हें पुरें आमकां पळोवचें मेळचें गोंयांत कडेन नॉर्थांत भारी आसा पळयात तुमी खंयचे आमी कुलदेवळा कडेन वचचेची थंय आमगेली कोंकणी भास उलोवचेची बायल मनशान पुराय फाड्डे न्ही घेवन बस पळय तें दडमोगरा फाड्डें तें आबोल्या फाड्डें तें शेवत्या फाड्डें कसलें चंद तें कसले म्हण्याची फुडें बायल मनशां पळोवचेची आमकां खुशी फुडें बायल मनशान एक अयपणा बायल मनीस म्हळ्यार तिगेल मात्यान तूं फुलां चुकना जाल्यार फूल चुकना नातल्यार फुल्ल माळची रीती आसा आमी ते हाडला म्हळ्यार येता पळय मात्या माळ्ळी मात्यांत माळ्ळी चुक्कोळी मात्या माळ्ळी म्हणून बायलांक एक ते फूल माळची रीत आसा तांणी नांव नेवचें चंदेक वळून घट्टी वळून आंबट घालून घेवच्यो आंबट घाल न्हू आंबड्याक फस्ट ताका आबोल म्हणचें आबोल म्हळ्यार आबोल्या पडल्यार आमकां थंय बरें मेळटा आतां चेल्यांक आबोले गिबोले म्हळ्यार आतां फुलां माळनाची सोडी कसले छान कामां म्हळ्यार आतां भट मामान म्हणूच पक्कनी वय ग मात्या फूल माळना न्हू बायलान म्हणूच पाप म्हळ्यार आतां तशें रावना मात्या फूल म्हळ्यार कसं की जाता खंय कसं की आसो व्हडना आमी फुडें विशय उलोवचे पडले फुडें बायल मनशां तशें न्हय तें मात्या आंबट घालच्यो सुरवे आब्बल म्हणची ताजे वयर मागीर ताजे वयरी मोगारें मागीर ताजे वयरी शेवतें मागीर केदकी म्हूण मेळची आशिल्ली केदकी ते देवा दवरलेली केदकी सोन केदक म्हळ्यार इतली परमोळकी ताका ते देवा दवरलेली आनीक प्रिती ती केदकीक सन्न ते एक शिगीर जेव मेळ्ळो ताका ते वट्ट करून ते मात्या वयर माळचें ते कसं चंद दिसता आशिल्लें म्हळ्यार ते बायल मनशां तितली चंद दिसता आशिल्लींची नांव न्हिदतरी ते एक न्हिदलाक एक कुंकुमा तीळ तो दवरचो कुंकुमा तिळ्या पशी फुडें एक मेंटेल म्हूण लावचें आसा म्हळ्यार ते कुंकुम झोण वचना न्हय
कुंकुमा अंटार बैसुकाने म्हणतेल म्हणून आणि आमगेल कालार पुरे ओट्टू मुखाल आशिल्लो ओट्टू मुखाल चलावणी आशिल्लो ओट्टू मुखाल पुरे एमगे माव मा बाप्पा माल तसल्यान पुरे ते एक सेफ्टी पिनान दारे म्हणी घालून सोड घेवची ते आनी नाव नाही सताक कुंकुमा पेडी म्हण आशिल्ली कुंकुमा पेडी ते कुंकुमा पेडीन तो ओट्टू मुखाಲು मेणतेल कुंकुम ओळोची दांतुणी आनी मात्यागालची कांटे कांटी म्हळ्यार रुपयाचेस भांगराचेस ताका गागर घालनस छे ते पुढे जनाले म्हळ्यार माके दोळे एदर मेगेल माव मा बाप्पा मा अशी येताची इतली चंद की तांणी ते कोरनु ते कोरून तांणी मात्या माळनु मागीर ते हेरदूस ते आपास ओळोचे गडेक गडेक मात्या केसोण ओळोचे न्ही ना त्या दारल्यांक एक केस रांदपान ते न्यायल्यार जायना आशिल्लो तेमय आसा कोपन येवचें आशिल्लें म्हळ्यार त्या खातीर ते नांव काजेल्यार भायर आंगणा वचून मात्यानी ओळोन मात्या चंद कोन्न ओळयतारी मागीर फाय हेरदूसू ते ओळोचे आतां जनान केन्ना म्हणना तो केस सोडचे न्ही भोंवचे ते एक तांगेल ते फॅशन जावन गेलां तशी ती चंदाये आमकां पळोवचे मेळचे फुडें बायलांतू जाल्यार आतां एक चांग एक कार्यक्रम आमी तरी एक सादारण एक फूल आनी माळनो एक बायल मनशां पळोवया म्हण दिसता तशी आमी इतली ताय हांव आतां आज सांगलें आतां आनी चेडणान आतां घोड न्ही करूं आसा ते घोड करून दे तरी घोड्या पद ಸ್ವಲ್ಪ तें पुराय आमी आनी मुखावेल वारा आयकुया आमी जायना हांवें आतां बायल मनशाले इतली जावन आतां तांणी चिके रेस्ट घेताची म्हण आमी लेखचे आनी चेडू घोड करूं वता घोड करून घोड्या खेळू आमी मुखावेल वारा पळया कळ्ळें न्हय आनी हेंच आमगेले तुमी यूथ ऑफ जेएसपी फेसबुकार पळयात आनी जियो टीव्ही म्हण एक आसा ताजेर तुमी पळयात आनी तुमी तुमकां गोत्त आशिल्ली माहिती दय करून ह्या नंबरार फोन करून तिळशियाची आनी एक सोमारा उडगासन तुमकां आशिल्ली माहिती म्हाका सांगयाची मुगेली आशिल्ली माहिती तुमी घेवया धन्यवाद.